Suli ami yetai soya, Suli ami lagi soya, dunia deva wakaduya, karunanto takazuya, karunanto kodamya, Shivitatum seluruh dunia, Engkau punya Tuhan takut, Tujuh raja turun bawah, Karunantum kodam dunia, Shivitatum seluruh dunia, Engkau punya Tuhan takut, Tujuh raja turun bawah. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Suflet spor तुमचे सोवे असो आयच्या साद्या काळाच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सभा सोमी जेजू क्रिस्त सोंपता स्वर्गाचो राजा ही दोबाची परब समोर उरता. आयचे परबेक आमी विशय घेतला जेजू रायपणान तूं येताय. जेजू क्रिस्त सोंपता स्वर्गाचो राजा ह्या स्वता विशीं कोलोस्कारांक समजणी दिवन 7 पावलां बरयता. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. आयची परब आमी जेजू क्रिस्त सोंपता स्वर्गाचो राय म्हूण वळखून घेवन ताका आमच्या जिविताचो राय करूंक आपयता. आमच्या जिविताच्या दर एका भागांत जंय खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत वो वेवसायीक जिवितांत सोम्या जेजूक आमच्या जिविताचो राय करून ताच्या राज्याच्या तत्वां प्रमाणे आमी चलूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोंपता स्वर्गाचो राजा Jesus Christ, the King of the universe, ही दोबाची एक परब समोर उरता. ही परब बाबळ्यो सुरू केली बाब साहेब पियो 11व्यान 1925 ह्या वर्सा. आनी आमी जाणा बाबलो पयले विश्व सूख द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 वर्सा सुरू जालें तें 1919 वर्सा सोंपलें. आनी सगल्या संवसाराक एके भाशेन दुस्फोट काळोख आसलो. लोक शांती सोदतालो आनी त्याच काळार बाबुल्लो मनीस चड आपल्या विज्ञानाचेर पातळून देवाक एके भाशेन कुशीन दवरूंक प्रयत्न करताले. आनी कसल्या सगल्या संदर्भान बाब साहेब ही परब स्थापता की जेजू सगल्या संवसाराचो राजा, न्हयच फकत तो क्रिस्तांवाचो राजा, क्रिस्तांव बाबुंचो राजा, बट ही इज द किंग ऑफ द युनिवर्स. सगल्या मनशा कुळाचो आख्खे रचणेचो जेजू क्रिस्त राजा. आनी जेन्ना बाब साहेब परब परगटा तेन्ना तो म्हणटा पीस इन क्रायस्ट इन द रेन ऑफ क्रायस्ट. म्हळ्यार जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचो राजा करतले तेन्नाच संवसारांत आनी सगल्या मनशां कुळाक शांती येतली. आज बाबूनो ही परब आमी समोर उरता आसतना आमच्या खासगी जिवितांत जेजूक आमच्या जिविताचो आमी राय करूंक ताची शांती आमी अनुभवूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. आनी जायते फावटी कोणी एक जेजूक आमच्या जिविताचो राजा म्हणून मानून घेवंक ताच्याच रायपणाकार चलोवंक कडेन आमी फाटीं रावल्या. आमकां जाय तसले जिवीत वडीक आमी शेवंक प्रयत्न केला. ह्या आनी दुसऱ्या बातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करूया.
सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं मोगसोने मागून करूया. हांव पातकी सर्व बलयताना आनी तुमकां म्हजो हांव विचारना मनाची तळान आसा वायट हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक लागली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हज्या देवतांच्या सर्व पदवेदार देव आमची काकणूत करून आमची पातकां बसून आमकां सासच्या जिविताक पावो.
Mohima, 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 Devaku Sorgi. Shanti, 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 Raja is so sorry. Amen, Amen. प्रार्थूया वेळार आमच्यो खासी वर्सांची मागणी देवाक आमी करया. सर्व पदवेदार आणि सासणाच्या देवा आमच्या दाराबा तुझ्या मोगाळ पुताक सगळ्या संवसाराचो राजा तुवें केली आनी ताचे वरवीं सगळी रचना सुपूर्ण एकवटान नवी करून तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी तुजी रचना तुजी चाकरी करून आणि निरंतरी तुका वाकडून पाव म्हूण आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या तुझ्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोन्या आनी पवित्र आत्म्याचे गुणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुळां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयली आनी तांणी ताका सांगलें, पळय आमी तुज्या मासा रक्ताची सावरू आमचे राजवट चलयतलो तेन्ना इस्रायल प्रजेचो तुवेंच सांबाळ केलो आनी सरस्वरा तुका म्हणलें, तुजे म्हजे परजे इस्रायलाचो गवंडी आनी फुडारी जातलो. इस्रायलाचे सगळे थंड हेब्रो म्हणल्यार राजा फुडें आयले आनी सरस्वरा पुजी दावीद राजा ताचे कडेन एक करार केलो आनी तांणी दाविदाचे तेल वचून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतर हें आमचो जो गांव जातलो. सगळे गाऊया. Santos Bore, Anon Bore, Sorves Boracha, Goravotsuya. सरस्वराच्या दारा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात. केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावलां जाल्यार तुज्या दारोट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. Santos Bore, Anon Bore, Sorves Boracha, Goravotsuya. तुवें सर कुळां येता सरस्वराची कुळां ती. तुवें सरस्वराची नांव वापरणे इस्रायलाचो कायदो. तुवें सर मांडल्या मनसुबेच्यो सोडरो, दाविदाच्या घराण्याचो सोडरो. दाबा संतोश भरीत आनंद भरीत सरस्वराच्या घरा वचुया. Santos Bore, Anon Bore, Sorves Boracha, Goravotsuya.
बागीवन पावलून कॉलेजकाराक बरयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गां दिता, कित्याक भक्ताच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यान. तांच्या कालोकाचे पोदवेन आमकां सोडयलें आनी आपल्या मोगाच्या पुताक राजान आमकां उतरायलीं. ताचे सोवे आमकां सुटका आनी पातकांचें बोगसोनें मेळ्ळें. जेजू क्रिस्त दिसोनात तो देवाचो रूपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो. ताचे वरवीं सोर आनी संवसार सगलो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसोनात त्यो, शिवसोनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोटी वो अधिकारी आसात ते सगळे ताचेच वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगळे रचचे आदीं तो आसा आनी तो सगल्या एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी ताचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगतांक पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मोदें मालगडो कसो मेलेल्यांतलो तो पुनो जिवोवन जालो. ताचे सगले सुपरनायेन आसचे म्हूण देवाक मेल्ल्या आनी ताचे उद्देशीं तांणी खुर्सार विकरायलोले रगता वरवीं शांती करून संवसारांतल्या आनी संवसारांतले सगळे रचूंक आपणाक लागीं संधान करूंक एकवटूंक हीच देवाची खोशी जाली. देवाचें उतोरें. देवाची उद्गाराक उबी रावया आनी गायन गावया. B11 आमी पयलो श्लोक गायतले. Always pour out, so it's always pour out, so it's always pour out, so it's always pour out. Udramode, udolcive, deva ducia, pustokakle. Zakończyli nowiaczy mam temporczyli. So it's always pour out, so it's always pour out, so it's always pour out, so it's always pour out. Surves por तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मोस्कऱ्यो करून म्हणटाले. हाणें दुसऱ्याक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. खुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना.
आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना मोसो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मुगाच्या भयणी बाबांनो, चार्ल्स गॉल्सन म्हणटा तो नांवाचो एक मनीस अमेरिकेचो एक प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन हाचो तो आदारी आसलो. हिज लिगल एडवायजर. आनी एका दिसाक तो अशें म्हणटा, हांवें म्हज्या जिवितांत आनीक मनशाच्या इतिहासांत जायते राजा आनी राण्यो हांवें पळयल्या, पूण एक वस्त तांच्या जिवितांत हांव ती पळयता म्हणल्यार हे संवसाराचे राजा आनी राण्यो जी उत्पन्न जाली तांणी मनशाक धाडलें आपल्याचें जिवीत वाटावपाक. दे सेंट पीपल टू सेव देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम. पूण एकूच राजा हांव जाणा जाणें आपणें खूद मरण सोंसलें दुसऱ्याक साल्वार करूंक. आख्ख्या इतिहासान जरी तो नोतोर म्हणल्यार म्हाका आनीक राजा मेळचो ना जाणें आपलो जीव दिलो दुसऱ्याचे सोडवणे खातीर. आनी बाबूंनो, ह्याच राजाची दोबाची परब आज आमी सगळीं समोरमता. जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वाचो राजा. आनी बाबूंनो, आयच्या देवाच्या उतरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक वोळ मेळटा. आनी वोळींत आमी पळयता जेन्ना जेजूक कुर्सार किलायलो, एक तोकटो ताच्या कुर्सार तांणी मारलो आनी तो तोकटो जावन आसा, दीस इज द किंग ऑफ ज्यूज, म्हळ्यार हो जुदेवाचो राजा. जरी तर बाबूनो शुभ वर्तमानान नोतोर म्हळ्यार खंयसरूच आमकां मेळचें ना जेजून म्हणलें की आपूण जुदेवाचो राजा. पूण जेजून म्हणलें तें म्हणल्यार आय एम द अनॉयटेड, देवान मागलोलो सोडवणदार हांव. आनी जायते फावटी आमी बाबून पळयतले हांव जेजू देवाच्या राजा विशीं उलयतलो. ही वील स्पीक अबावट द किंगडम ऑफ गॉड. जरी तो शुभ वर्तमानान पळयल्यार सुमार 100 अदीक फावटी आमकां हे देवाचें राज हें उतर आमकां मेळटलें. आनी सुमार 80 फावटी जेजूच्या तोंडांतल्यान हें उतर भायर सरता तें आमी पळयतले. तर बाबूनो, केन्नाच जेजून म्हणोंक ना आपूण संवसाराचो राजा, आपूण जुदेवाचो राजा. पूण नेणारपणेन जुदेवान आनी रोमकारान हो तोकटो मारलो. तांकां खबर ना की खरेपणी जेजू जुदेवाचो राजा, पूण आपल्या नेणारपणान जेजूची फकाणां करूंक एके भाशेन तांणी हो तोकटो मारलो. पूण हो तोकटो बाबूनो खरो तोकटो आसलो, कित्याक जेजू जुदेवाचो राजा आसलो. तर बाबूनो, द किंग ऑफ द ज्यूज, जुदेवाचो राजा हें कोण परी सुरू जालें काय? आमी पळयतले हांव जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांत आसलीं तेन्ना देवान हे पोरचेक सोडयली आनी तांकां बासायलोल्या देसांत पावली. लॉर्ड टूक देम इन टू द प्रॉमीस लँड. आनी जेन्ना ती बासायलोल्या देसांत ती पावली तेन्ना तांचेर अधिकारी आसले, फुडारी आसले. आमी तांकां म्हणटा द जजीस. हे जजीस फुडारी बाबूनो जे आसले ते राजा न्हय आसले. तांचे लागीं आपले सैनीक नासले. म्हणल्यार जेन्ना कोणूय तांचेर आक्रमण करूंक येतलो तेन्ना ते कोणाकूय आपयताले आनी एके भाशेन आपणाक हे सैनीक तयार करताले. तांचे लागीं बाबूनो पालसी नासल्यो रावपाक, कित्याक आमी जाणो इस्रायल पोरसां ती एका देसान आसली. ते वर नॉमेडीक पीपल, म्हणल्यार एका गांवांत दुसऱ्या गांवांत ती वेताली. आनी ह्याच खातीर हे जजीस जे आसले, फुडारी जे आसले, ते इस्रायल पोरचेक सांबाळटाले. दे वर द वायज लिडर्स. पूण आमी पळयता जेन्ना ही इस्रायल पोरसां वाडटा सोडटा तेन्ना ती पळयता सरभोवती जी राष्ट्रां जी आसलीं तांचे राजा आसले. तांकां हे राजा सांबाळटाले, तांकां ते राखताले. आनी ह्याच खातीर एका दिसाक इस्रायल पोरसां येता आनी देवाक म्हणटा, जे भाशेन दुसऱ्या देशांक राजा आसात आमकांय एक राजा जाय, आमकां एक राजा जाय आमकां चलोवंक, आमकां एक राजा जाय आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक.
ते मेरेन पासून बाबूनो देव तांचो राज आसलो. देव तांकां राखतालो, सांबाळटालो, तांकां जाय तितलें देव फावो करतालो. पूण इस्रायल पोरसां देवाचेर एके भाशेन आड वयता. ती म्हणटा तूं आमकां आमचो राज जानाका. वी वॉन्ट अ ह्युमन किंग. जे भाशेन दुसऱ्या रास आसात तेच भाशेन आमकां एक रास जाय. आनी देव तांकां एक रास दिता. सावलू जावन आसलो इस्रायल पुरचेचो पयलो राजा. पूण बाबून हांव पळयता ही डीड नॉट हॅव अ गूड रूल. तो तितलो बरो तांचो राजा जावंक ना. आनी ह्याच खातीर देव तांकां एक बऱ्यांतलो बरो आनी एक राजा दिता. आनी तो म्हणल्यार दावीद पादशाह. दावीद पादशाय देवाक भिवपी भांगाराच्या काळसाचो तो राजा. आनी हांव पळयता जाल्यार कोण भाशेन तो आख्खें हें शार राखता आनी सांबाळटा. उपरांत बाबून हांव पळयता जाल्यार दाविदाच्या मरणा उपरांत सोलोमन ताचो पूत राजा जाता. आनीक हो बाबून जावन आसलो द गोल्डन इरा ऑफ इस्रायलाइट्स. म्हळ्यार तांणी जायते बदलप आपल्या राज मालांत ताणें हाडलें. ताणें बऱ्यांतली बरी वस्त केली ती म्हळ्यार ताणें देव मंदीर बांदलें. खूब सोबीत हें देव मंदीर. जायत्या दुसऱ्या राजा कडेन ताणें सोयरीगतो इश्टागती बांदल्यो. ही हॅड स्ट्रेटजीक अलायन्सीस वीथ द अदर किंग्स. आनी हें खूब गरजेचें आसलें कित्याक दुसरो कोणूय तुका आक्रमण करूंक येतालो ते दुसऱ्या राजाक तांचे सैनीक हाडून आपलें राष्ट्र ते बांदताले. आनी हांव पळयता हांव सोलोमनान हें राष्ट्र सांबाळलें. उपरांत बाबून हांव पळयतालें हांव द डिक्लायन ऑफ द किंगडम ऑफ इस्रायल. म्हळ्यार जे फाटल्यान जे राज आयले तांणी एके भाशेन हे इस्रायल पुरचेचें निसंटण केलें. कुड्या देवा फाटल्यान ते गेले. जायत्यो दुसऱ्या धर्माच्यो बायलो तांणी आपल्या ह्या राजमालांत हाडल्यो. ह्यो जेन्ना बायलो दुसऱ्या राजांतल्यो आयल्यो आपल्या आपल्या राजांतले देव ताणें घेवन ते आयले. आनी हे भाशेन ह्या राजांनी इस्रायल पुरचेचें बाबून एके भाशेन निसंटण केलें. आनी देवान जेन्ना पयलो राजा तांकां दिल्लो देवान सांगलोलें की तुमचें एके भाशेन हें निसंटण जातलें. हे राजा तुमकां आपल्याशी पयस व्हरतले. आनी हे भाशेन हांव पळयता बाबूनो द बॅबिलोनियन एक्झायल द एसिरियन एक्झायल म्हळ्यार तांकां इस्रायल पुरचेचें निसंटण ह्या राजांनी केलें. आनी कसल्या काळार बाबून हांव पळयतालें हांव देव प्रवाद्यांक धाडटा. आनी हे प्रवादी हे देवाचो आसरो सांगात देवाचो मोग इस्रायल पुरचेक परतून दिवंक प्रयत्न करतात. किरीत भाशेन जोयल प्रवादी आनी होसिया प्रवादी तांकां म्हणटात देव आनी एकदां हें राष्ट्र आपल्या सांबाळटलो. हें राष्ट्र जें निसंटणाक पावलां देव परतून हें राष्ट्र बांदतलो. हांव पळयता बाबूनो जेरेमिया प्रवादी किरीत भाशेन म्हणटलो देव एक राजा तुमकां धाडटलो. आनीक शेवटाक हांव पळयतालें हांव दानियाल प्रवादाच्या तोंडांतलीं हीं उतरां देव एक माखलोलो सोडवणदार तुमकां धाडटलो. गॉड वील सेंड एन अनॉयटेड पर्सन. आनी हांव बाबूनो पळयता जेन्ना जेसून आपलें मिसांव सुरू केल्लें जेन्ना देवस्थानांत तो पावलो पयलीं ताची उतरां म्हणल्यार देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आय एम द अनॉयटेड वन. आनी जेन्ना इस्रायल पोरसां ही उतरां आयकता आय एम द अनॉयटेड वन तांकां दानियेलाचो उगडास येता. दानियल प्रवाद्यान सांगलेलें देव एक सोडवणदार पासयतलो. गॉड वील सेंड एन अनॉयटेड. आनीक एक राजा आमकां देवान परतून धाडला. हो आवडो इस्रायल पुरचेच्या काळजान परतून भाबून येता. आनी जेन्ना देव जेजू मिलाग्री करता जेन्ना तो आदल्या कोरारांतली जी बासायलोली उतरां ताचे तावन येता तेन्ना लोकांक कोरेपणी दिसता आमकां एक राजा परतून फावो जाला. आनी ह्याच खातीर जेन्ना जोवाचे शीस येतात आनी जेजूक म्हणटात कोणेंच तूं काय तो वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट आमी पळोवची. एके भाशेन बाबून ती घुसपा गोंदळाक सांपडटा होच काय आमचो राजा जो देवान बासायलोलो. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानान आमी हेंच पळयतालो जेन्ना जेजूक खुर्सार किळयतात एक कुणी जो आसलो एक चोर जो आसलो तो एके भाशेन फकाणां करून म्हणटा तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सोडय. जाल्यार दुसरो तो चोर जो आसलो तो खरेपणी म्हणटा तूं आज वैकुठान येतलो तेन्ना म्हजोय उगडास कर. एक चोर जेजूक संवसाराचो राजा कसो पळयता
दुसरो चोर बाबून पळयता जेजू न्हयच संवसाराचो आसा पूण तो स्वर्गा संवसाराचो धनी तोच तो अभिशेक्त तोच तो मागलेलो आज बाबूनो घोडेक आमी ह्याच घुसपा गोंधळाक सांपडटा कोण आमच्या जिविताचो राजा घोडेक आमी करून दवरला आनी ही परोब आज आमकां एक प्रश्न करता तो म्हणल्यार कोण म्हज्या जिविताचो राजा हू इज द किंग ऑफ माय लायफ टू हूज किंगडम डू आय बिलोंग कोणाच्या राजांत हांव जिवंक प्रयत्न करता आनी जरी तर बाबूनो ही उतरां ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिलो जायते आमच्या जिवितांतले थाऱ्यार पडटले कित्याक जरी तर जेजूक म्हज्या जिविताचो राजा म्हूण हांव मानून घेता ताच्या जिविता प्रमाणे ताच्या उतरां प्रमाणे म्हज्यो करुण्यो जातल्यो ताच्या जिविता भाशेन म्हजें जिवीत बांदूंक घोडेक हांव प्रयत्न करतलो आनी ह्याच खातीर बाबूनो दर एकल्यान आमी आज ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक करोस कोण म्हज्या जिविताचो राजा दुसरे सुवातेर बाबूनो जेन्ना आमी ही परब समरपता तेन्ना एक प्रश्न येता वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड देवाचें राज म्हणल्यार कितें देवाचें राज फकत आमी मेल्या उपरांत आमकां फावो जातलें काय बाबूनो देवाचें राज हें डेफिनेशन कशें न्हय पूण आमकां सोंसमूक एक आदार द किंगडम ऑफ गॉड इज वेर गॉड्स फादरहूड इज एक्सेप्टेड एंड ह्युमन ब्रदरहूड इज लिव्ड देवाचें राज म्हळ्यार जंय देवाक म्हजो बाप म्हूण हांव वळखून घेता आनी दुसऱ्या मनशाक म्हजो भाव आनी म्हजी भयण म्हूण हांव मानून घेता जेन्ना ह्यो दोन वस्तू घडटात बाबूनो थंय देवाचें राज स्थापून येता आनी जेजू आमकां म्हणटा देवाचें राज सुरू जाला द किंगडम ऑफ गॉड हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड आनी ह्याच खातीर भाग्योन तेरेसा आमकां उगडास करून म्हणटली आय विल स्पेंड माय हेवन डुईंग गूड ऑन अर्थ जायते पावटी बाबून आमी रावता आमच्या मरणा उपरांत आमी एक सासणाचें सूख जोडूंक पावतल्या हे हो सुर्गेचो आनंद हें सूख आमी भोगतल्या पूण बाबून जेजू आमकां उगडास करता देवाचें राज हांवें सुरू केलां तर जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता जेन्ना देवाक म्हजो बाप म्हूण हांव मानून घेता देवाच्या उतरां प्रमाणे हांव जियेता दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणीक हांव म्हजी भाव भयण म्हूण मानून घेता तांकां हांव बरे भाशेन लेखता तेन्ना बाबून हांव सुर्गेच्या राजान आसा आय एम ऑलरेडी इन द किंगडम ऑफ गॉड हांव देवाचें राज अणभवता ह्याच संवसारान आसतना पूण बाबूनो हें देवाचें राज पूर्णपणी आमी अणभवूंक पावतल्या आमच्या मरणा उपरांत द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑलरेडी बट नॉट येत देवाचें राज जेजून सुरू केलां पूण पूर्णतायेन घोडेक आमकां ह्या संवसारांत तें अणभवूंक मेळचें ना आमच्या मरणा उपरांत जेन्ना ह्योच कुडी आमच्यो पुनर्जीवन जातल्यो तेन्ना पूर्णपणी देवाक जेन्ना आमी रूप पळयतल्यो तेन्ना बाबूनो हें देवाचें राज सगळे ताचे सुक्तेंत सगळ्या ताच्या बोडान पूर्णपणी आमी अणभवूंक पावतले तर आयच्या दिसाक बाबून ही परब आमी संभ्रमता आसतना किरीत भाशेन जेजूक आमच्या जिविताचो आमी राजा करूं ताच्या उतरां प्रमाणे आमी जावं ताच्यो करुण्यो आमच्यो करूं ताची उतरां आमची करूं ताची भावनां आमची करूंक ह्या आल्तारा रुड्या स्वर रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ आमी मानून घेवया सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून आमी म्हणुया स्वत मानता देवाक सर्व पदवेदार बापाक स्वर्गारांत पितुमिच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमे तो पवित्र आत्म्या वरवीं करवी सांबाळलो आंकवार वरेकाय पोच पिलाताका ताणें गोश्ट सोंसली ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी किपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां शिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तां सेकार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवण सासणाचे जिवीत आमेन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी देवाक उबारुया पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू रायाचो पाटलाव करतना दिल्ल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक तशेंच जेजू रायाची वळख दुसऱ्यांक दिवंक
बोरी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे चलून मोगाचो नितीचो आनी एकवटाचो समाज बांदून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुणे ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबिया वांगड्यान जेजू क्रिस्ताची अदीक आनी अदीक वळख घेवंक ताका आपल्या कुटुंबीक वेवसायीक आनी खासगी जिविताचो राय करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे फिरगोजे पासत मागुया. आमचे फिरगोजेन सगळे तरेचो भेदभाव वेगळोचार आमी पयस करूंक सगळ्यांक एक सारके लेखूंक मोगान एकवटान जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या भोव दयाळ बापा, आमच्यो गरजो आनी आमचे मागणे आमी तुजे मुखार दवरल्या ताची तुजी दयाल दीस घाल आनी आमच्या जिवितांत तुका आमी आमच्या जिविताचो राय म्हूण मानून घेवंक तुज्याच राजाक सोबता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमची काळजां मनां उसोडाय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे मागणे आमी करता त्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेठोने वेलार गायन गावया. रुपें भांगार मागिनाय C30 पेज नंबर 41. C30 पेज नंबर 41. Rupe bangar maginay, ako sonsar tu sosaiba, amchi kalza tu kasa, koshir pupunita tuga, amchi kalza ubarta. तुझ्या मोगा आवलेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगा आवलेता. सगळ्यो बी रावया. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तोतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकाचे बोगसणे सोडूंक सगल्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तूं वेंदा हाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता
आनी तो तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटू म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरते आम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचणेचो. शांतीचो तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशाकुळाची सोडवण सोंपादली. सगळे रचणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù নভ্রালে দলো. Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù নভ্রালে দলো. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगो शिवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेश्वरा खेर पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवीतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तेका आनी तुज्या इश्टां गती मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळय फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माये सांगाती, तिचो पती जोजे, भाग्यवंत धर्मरुताक आनी सर्व काळ तुका मानवल्याक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगता तुजी महिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगतान सगळीं धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान शेवताना गायन गावया. जिविताचे उदक, जिविताचो उंडो, D23, पेज नंबर 60. D23, पेज नंबर 60.
जिविताचे उदकाऊ पियोग्योचे दानेल्यारू जिविताचो उदकाऊ गाऊग्योचे बुगेल्यारू जिविताचे उदकाऊ पियोग्योचे दानेल्यारू जिविताचो उदकाऊ गाऊग्योचे बुगेल्यारू आमचो आत्मो दानेल्या तुका पियून आशेता आमचो आत्मो बुगेला तुका कावून गावडेता आमचो आत्मो दानेल्या तुका पियून आशेता आमचो आत्मो बुगेला तुका कावून गावडेता सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बाबा सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबाचीक पोरबे दिसा उमोर जिविताचें जेवण काण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सुर्गी ताच्या राज्यान आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मातशें बसूया देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात लॅन्स्टन आफोन्सो आंकवारपूत लुईस सेवियर सांचो आफोन्सो आनी मारिया फ्लाविया फेर्नांडीस झोल्मोला पेंचीम रावता पोसरेबाट तालिगांव मारिया ओकलेचें नांव मारिया केसिया फेर्नांडीस आंकवार फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी मारिया रूथ फेर्नांडीस झोल्मोल्या तोंका रावता सांतिनेस विल्बा बासिल मिनेसीस आंकवारपूत बासिल मिनेसीस आनी विनी कुतिनो झोल्मोल्या मार्गांव रावता नागाली हिल्स तालिगांव साब्रिना हाना यांग हिचे लागीं आंकवार डेविड यांग आनी क्लेअर यांग झोल्मोला मुंबय रावता नागाली हिल तालिगांव प्रिन्सली एंथनी सोसा आंकवारपूत पास्कुआल डिसोसा आनी आमिलिना एस्ट्रोसियो झोल्मोला पोंचे आनी रावता कार्दोस वाडो तालिगांव फेलिसिया नोरुना हिचे लागीं आंकवार पेद्रू जोआव नोरुना आनी फाउस्तिना मोंतेरो झोल्मोला पोंचे रावता साल्वादोर दोमून लेरन फ्रांसिस्को वाज आंकवारपूत दोमिंगोस वाज आनी फातिमा कोस्ता झोल्मोला पोंचे रावता पाद्रीबाट तालिगांव कॅरन रॉड्रिगीस हिचे लागीं आंकवार आल्बर्टो बेर्नांडो रॉड्रिगीस आनी आल्वा फेर्नांडीस झोल्मोला पोंच्यान रावता कार्दोस वाडो तालिगांव तांचे पासत मागुया आनी तांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचे फाटल्या आयताराक रुसाय सायबणीची परब हांवें समरमली ट्रे कलेक्शन जाले 1,04,000 रुपया तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी जमा जाल्यार 80,000 रुपया बुधवारा दीस 6,920 सगळ्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या आयताराक रुसाय पोरबेच्या सोमयार आमच्या तरणाट्यांनी यूथ फेत घडोवन हाडलें बाबून तुमी जाणाव गेल्या 3 वर्सांनी वा 4 वर्सांनी कोवीड हे महामारीक लागून कांय फांड यूथ एसोसिएशनाक घडोवंक जावंक ना
आनी ह्याच खातीर हे दिशेन कितेंय फांड घडचो म्हूण हें यूथ फेत आमी घडून हाडलें आनी कांय बरे भाशेन आमच्या गांवच्या तरणाट्यांनी हें फेत ताची मांडावळ सांबाळून कांय बरे भाशेन ही सांज सांगाती एकवटान खुशालकायेन आमी जाल्ली हाचो फायदो जाला बाबनो 4,70,5,000 रुपया 4,75,000 सगल्यांक तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां दिनवास जावं आनी आमच्या तरणाट्याक आमची शाबासकी आमी दिता रुसाय सायबिणीचे पोरबी दिसाक SFCP वांगड्यांनी बॉक्स कलेक्शन केलें 38,500 रुपीज हे आमच्या गांवच्या गोरजेवंता खातीर आज क्रिस्त रायाची परब जेजू सोगता सोर्वांचो राजा हाचे दोबाशेक मी सांजेर 5:30 वाजता क्रिस्त रायाच्या मोनुमेंटाची भायर जातलें वांटो घेवंक आमी मागता आज सांजे 6 ते 8 पर्यंत बायबल स्टडी कोर्स मिरेकल्स ऑफ जीसस तयारी करूंक ग्रूप डी ब्रेस्तारा दीस नोव्हेनाचे 24वेर भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक नोवेना सुरू जातात भक्तीपोणी वांटो घेवया आमच्या पणजे वारडाची भेट ओल्ड गोवा जातली नोव्हेंबराचे 30 तारखेर सकाळीं 8:15 मीस नोव्हेंबराचे 28वेर सांजे 6:30 वाजता स्तुती कोयर आमचे इरगोशेंत कार्दियाल जाल्ल्या आमच्या आर्सिबिस्पाक एक केरीत कार्यावळ घडोवन हाडटात सगळ्या संगीत मोग्यांक उलो मारता आनी ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक मागता ह्या स्तुती कोयर बाबून आमी गोंयांत हो एक फामाद कोयर हो परफॉर्मन्स तांचे म्युजिकल परफॉर्मन्स करतली नोव्हेंबराच्या 28 तारखेर 6:30 वाजता आमच्या कार्दियाल साहेबाक एक तांकां मानाचो जागो फावो जाल्ल्यान तांकां एक खुशालकायेची खबर ही पोरगोटूंक हो तांचो आवडो डिसेंबराचे 11वेर कम्युने इंडिया हाचे खातीर आमचें दान एकठांय करूंक उलो मारला इंडियेन जायत्यो इगोर्जो आसात ज्यो दुबळ्यो आसात तांकां हें दान वेतलें आज भुरग्यांक दोतोन 8 वाजता आनी उपरांत मीस उपकार करूंक धाडूंक मागता फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस नागाळी केवणे दुसरे मीस फिरगोस तरणाटी आनीक सांजेर सिनियर सिटीजन्स सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया सोय जेजू R43 पेज नंबर 199 R43 पेज नंबर 199 Sui Jesu amcha raya Jesu amcha raya Sui Jesu amcha raya Jesu amcha raya Amirek salaya Sobe mazar Jesu amcha raya Jesu amcha raya Ilichi posalakani etai savya amin Christ raya kurung nama yekatarya nekatasa Sui Jesu Charaya, Jesu Charaya, Sui Jesu Charaya, Jesu Charaya.